Sorvisfora ekliasteva sasnam nomantuka Sorvisfora ekliasteva sasnam nomantuka Tubo morto tubo dvega Tuci moima sogliat falta Tubo morto tubo dvega Tuci moima sogliat falta Sorvisfora ekliasteva sasnam nomantuka Sorvisfora ekliasteva sasnam nomantuka सगळ्यांक देव बरो दिसयो. या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आम्ही मागता सोपून गेल्या एमिलिया आरावज्यो देवान तिका आपणा सोशी आपोवन वेल्यार म्हयनो बोत्ता कसलेंय तिचें पातोक आसना जाल्यार देवान तें धुवन काडून तिका सुरगीचे राजभाव करूंक आमी मागुया. तशें मागूंक लायलो आपलो जल्माचो दीस समृपता केजिया डिसुसा आनीक ब्रिटो रिबेरो देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. गाडी ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासून आमी मागता जॉन्सन अमारल ओसी लॉरेन्सो स्टेफन डिसुसा आंतोनियो मेंडिस पिटर कोते हेराल्ड अजावेदो सिसिलिया गोसाल्विस माया लॉपिस जुएना फेर्नांडीस विक्टोरिया वेगस ऑनरिना वेगस आनी बॉस्को पिंटो. आयज सायबिरमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता. वयताले रुसारियो आनीक क्रिस्टीन पाद्रीबाट ग्रासियाना कोस्ता दुर्गावाडी विक्टोरिया ओतेलो व्हडले बात्री ऑनेस्टिना विन्सेंट फ्रांझेले मोरोड रोजी गोमिस मासेदाले मोरोड मिनिनो मोंतेरो नोमशीन जुझे मिरांडा आनी नागाळी बासलियो रिबेलो. सायबिरमाची भेट ह्या कुटुंबान जाता तेन्ना कित भाशेन ह्या कुटुंबान सायबिरमाचे विणवणे देवाचो आशिर्वाद बरेपण कुशालकाय पावस जावंक आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपूट तुमचे सोबे आसूं. शिसांनी जेजूक म्हणलें सोम्या आमकां मागणी करूंक शिकय. म्हजे भयण मानू मागणी आमकां 2 दिसाक गरजेचें जावन आसा. सो मागण्यांत वेळ सारून आमचो संबोध देवाताय आमी घट करूंक वाडूंक आनी देवाची आसणी अणभवूंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी तें बलिदान आमकां सगळ्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें जावं पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सरपदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून हांवें जायती पातकां केल्यान अमुसो अपराध अमुसो अपराध अमुसो बोबड अपराध हे पासोत भाग्यान सदांच सांगवार मरे सगळ्यांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या प्रार्थुया. थोडोसो विलोगीस रावन तुमचे कास्की तेसांव
देवा मुखार दवरात. तशेंच आमी मागुया कालच्या दिसाक मातिल्डा रॉड्रिगीस पाद्रीपाटांत रावता. ही आमची भयण सोंपल्या. तिका सुर्गीचे राजपावस जावं आनी तुकेच कुटुंबाक देवान बुजवण फाव करूंक मागुया. सोर पोलवेदान सासनाचे देवा, तूं अगणीत मोवाळायत जपा. तुजे लागीं मागतल्या तांकां पावस जाले परत चड आनी ताणें आशिल्ले परत चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सोर आमची पातकां बगोस. जें आमी मागूंक फुडें सरोना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फाव कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या पणान जियेतें राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना जोनस एकदम तिडलो आनी रागान भरलो. ताणें सर्वेस्पराक मागणें करून म्हणलें, सर्वेस्परा, अशें म्हाका घडटलें म्हूण हांव घरा आसतना हांवें सांगलोलें की ना? हाका लागून हांवें आदीं फुडेंच तार्शिसाक पळून वचूंक ताकीद केली. तूं दयाळ मोवाळ काळजाचो देव म्हूण हांव जाणा आसलों. तूं रोखडो रागार जायनाय. तूं भोव कोणवाळो. वायट करूंक येवजिल्लें तें तूं सोडून दिताय. तर सर्वेस्परा, म्हजें मागणें आयक. म्हजो जीव काड, कित्याक जिवो उरचे परस हांव मेल्यार अदीक बरें. सर्वेस्परान जबाब दिलो, तूं रागार जाताय तें बरें. तेन्ना जोनस शारांतलो भायर सरलो आनी शाराचे उदेंतीक वचून बसलो. थंय ताणें आपणाक एक खोमटी घाली आनी शाराक कितें जाता तें पळोवंक तिचे सावळेक बसलो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जोनसाचे कुशीक एंडेलाचें एक झाड वयर सरचें आनी ताचेर सावळी घालून ताचो राग निवोवचो म्हूण थारायलें. एंडेलाचें झाड पळोवन जोनस खूब खुशी जालो. पूण दुसऱ्या दिसा फांत्या पारार देवान त्या एंडेलाच्या झाडाक किडो लागोसो केलो आनी ह्या किड्या वरवीं तें बावून गेलें. उपरांत सुर्या उदेतोच देवान उदेतींक ताण एक खोर वारो सुटोसो केलो आनी जोनसाचे तकलेक इतलें वत लागलें की तो जिंट मारून पडलो आनी आपणाचेर मरण धाड म्हूण मागून ताणें म्हणलें, जिवो उरचे परस हांव मेल्यार अदीक बरें. तेन्ना देवान जोनसाक म्हणलें, एंडेलाच्या झाडाक लागून तुका दूख भोगूंक तुका कारण आसा? ताणें जबाब दिलो, ओय, हांव मरो पर्यान दूख भोगूंक म्हाका कारण आसा. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ह्या एंडेलाच्या झाडा पासत तुवें कांय कश्ट करूंक नाय ना म्हूण तें वयर काडूंक नाय. तें एके राती भितर वयर सरलें आनी एके राती भितर मरून गेलें आनी तरी ताचे पासत तुका दूख भोगता. आनी ज्या शारांत उजव्या आनी दाव्या हाता मदें उंतर नकळो आशिल्लो 120,000 वयर अदीक लोक आनी खूब गोरवां मनजाती आसात, त्या व्हडल्या निनेव्या शारा पासत म्हाका दूख भोगची ना? देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. आमचो जबाब, तूं सायबा दोयाळ आनी काकलुतीचो देव. सगळीं म्हणुया, तूं सायबा दोयाळ आनी काकलुतीचो देव. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सायबा. दीसभर तुकाच उलो मारता. तुज्या चाकरांचें काळीज संतोशी कर. तुकाच सायबा म्हजो आत्मो उबारता. जबाब, तूं सायबा दोयाळ आनी काकलुतीचो देव. तूं सायबा दोयाळ आनी कोणवालो. तुका उलो मारतल्या तांय तूं माये मोगान भरलोलो. म्हजे मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजे विनवणेक कान दी. जबाब, तूं सायबा दोयाळ आनी काकलुतीचो देव. सगळीं राष्ट्रां तुका पोरणीपाट करून येतलीं आनी तुजें नांव वाखाणटलीं दोनया. कित्याक तूं एकलोच श्रेश्ठ. तुजीं कर्तुत्वां अजापांचीं. तुजे भायर आनीक देव ना.
जबाब तूं सायबा दयाळ आनी काकुळतीचो देव. उद्गार Zoi, 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 somespora. Zoi, 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 somespora. Zoi, somespora. Zoi, somespora. Zoi, somespora. देवान तुमकां आपली आपणायलोलीं भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. Zoi, 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 somespora. Zoi, 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 somespora. Zoi, somespora. Zoi, somespora. Zoi, somespora. सोबीस पोर तुमचे सोबे आसूं. Dulce sobe asu. Luga bormone Jesu Christaci शुभ वतमान. Moima tuka somia. जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयले उपरांत ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जुवावान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशें तुवंय आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें कोत्ता तेन्ना अशें म्हणत, बापा, तुजें नांव पवित्र, तुजें रायज आमकां येवं, आमचो दिसपट्टो गिरास दिसाच्या दिसा आमकां दी, आनी आमची पातकां भोगोस, कित्याक आमच्या रिणांत आसतल्या सगल्यांक आमी बक्षिता, आनी आमकां ताणणी पडूंक दिवं नाका. जेजू क्रिस्ताची शुभ वतमानी. Wakani tuka Krista. म्हजे बीन मानू मागणी आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत गरजेचें जावन आसा. आनी दोन दिसाक आमी जण एकल्यान मागण्यांत वेळ सारकूच जाय. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू थंयसर आसा, मागण्यांत वेळ सारतालो, शिस्ताचे सोंसे येतात आनी म्हणटात, जुवावान आपल्या शिसांक मागणी करूंक शिकयलें, तुंय आमकां मागणी करूंक शिकय. एक आवडो मागणी करूंक. आनी जेजू तांकां म्हजे भयण बांदू हें सोबीत मागणें शिकयता. आमच्या बापा सोबीत मागणें शिकयता. आनी दोन दिसाक जर आमी पळयलें जायते पावटी हे आमच्या बापा मागणें आमी उचारता. म्हजे भयण बांदू जायत्यो वस्तू ह्या मागण्यांतल्यान आयच्या शुभ वर्तमानांत नियाळूंक जातात. पूण 3 वस्तू आमच्या नियाळाक आनी आमच्या जिवितांत गरजेच्यो. पयली वस्त म्हणल्यार ह्या मागण्यांत ते ट्रस्ट आसा आनी फेथ आसा. आनी आमी जेन्ना मागणी करूंक सोदता तेन्ना आमकां कितें आसा, विस्वास आसा, भावार्थ आसा. विस्वास आसा आनी भावार्थ आसा देखून हांव कितें करता, मागण्यांत वेळ सारूंक सोदता. दुसरी वस्त आमच्या बापा मागण्यो आसात ते म्हणल्यार गरजो आसात. आमच्यो दिसाच्यो गरजो आसात. आमचो दिसपट्टो गिरायस आमकां दी. जे आमकां कितें गरज आसा तें आमी मागता. तर आमच्या 2 दिसाक आमकां गरजो आसात देखून भावार्थ दोत्ता, विस्वास दोत्ता, मागणें कोत्ता आनी मागण्यांतल्यान आमच्यो गरजो आमी देवाक उक्त्यो कोत्ता. तिसरी गरजेची वस्त ही आमकां गरजेची जावन आसा आनी ती म्हणल्यार आमची पातकां भोगोस आनी आमचेर जी कोण चुकी कोत्ता, आमचेर कोण वायट कोत्ता तांकां आमी कितें कोत्ता, बक्षिता. हांगासर म्हजे भयण मानू आमचें मागणें चुकता. हांगासर जे मागण्याचो फळ आमकां मेळोंक जाय तो मेळना. आनी कित्याक जायते पावटी आमी मागण्यांत बसता, देवाक सांगता, पूण जेन्ना देव आमचे लागीं उलयता आनी देव आमकां आमी कितें करूंक जाय तें आमकां सांगता, थंयसर आमी देवाक आयकनात. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी नदर मारुया. पयलें वाचप जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. जोनस मागणें कोत्ता. आतां पयलें जर आमी वाचलें जाल्यार हे दिसांनी तें आख्खें वाचप आसा. जोनस कितें कोत्ता, सोर्बेस्पोर देव ताका म्हणटा, वच म्हजें मागणें घे आनीक खंयसर वच, निनेवे शारांत वच
आनीक हांव कितें रावतां कितें मागतां तें पोरचेक सांग. आनी तो वेता आनी थंयसर तो म्हणटा आनी थोडेशे दीस उरल्यात निणेचो भस्म जातलो. आनी ते देवाचे मागणे ते आयकून घेतात, जिवीत बदलतात. आनी जिवीत बदलले म्हणटूच कितें घडटा, जो राग देवाक आयलोलो आनी जे नोस देव सर्विसपूर देव तांचे धाडूंक सोदताले तें तो वाटायता. कित्याक देवाचे मागणे तांचे सोशी पावले आनीक ताणें तें आयकून घेतलें, जिविताची नोसो निकली. आनी आयज आमी पळयता थंयसर जोनस मागणें कोत्ता, सर्वेस्परा देवा लागीं उलयता. सर्वेस्पर देव ताका जाबाब दिता, कित्याक आपणें तशें केलें, जाबाब दिता. आनी हो जाबाब दिता तो कितें कोत्ता, जोनस आयकता. सो आमच्या जिवितांत म्हज भयण मानू गरजेचें तें म्हणल्यार मागण्यांत आमी एक एक पावटी वेळ सारता, देवाक आमी सांगता देवा म्हाका हें जाय तें जाय. पूण जेन्ना देव आमचे लागीं उलोवंक सोदता आनी देव आमकां आमी तें मेळून घेवंक कितें करूंक जाय तें आमकां सांगता, तेन्ना थंयसर म्हज भयण मानू देवाक आयकूंक आनी तें जिवितांत पाळूंक आमी चुकता. सो आयज गरजेचें जावन आसा मागण्यांत जितलो हांव वेळ सारता तितलो म्हज भयण मानू जसो तूं देवा लागीं उलयताय तसो देव तुज्या लागीं उलयताय. जसो देव तुका आयकता तशेंच गरज आसा तुवें देवाक आयकून घेवंक आनी दर दिसाक जे देव म्हाका कितें सांगता तें म्हज्या जिवितांत पाळूं. हें जर केलें मोगाचें भयण मानू जाल्यार जितलो हांव मागण्यांत वेळ सारता त्या मागण्याचो फळ म्हाका मेवतलो. जितलो हांव मागण्यांत वेळ सारता तेन्ना म्हज्या जिवितांत कितें घडटा, वो देव कितें रावता, वो देवाची खोशी कितें ती हांव वळखूंक पावतलो, समजूंक पावतलो. तसो जोनसाक गमलें. तशेंच म्हजें भयण मानू आमच्या जिवितांत घडटलें. आनीक गरजेचें म्हणटा हांव तेन्ना मागण्यांतल्यान हें आमचे बापा मागणें म्हणटा हांव तेन्ना भोगसणें. दुसऱ्यांच्यो चुकी समजून घेवप, दुसरी आमची चूक आदारता तेन्ना भोगसणें दिवप, तांचे सोबे मोग दाखोवप, हुस्को दाखोवप, बरेंपण दाखोवप. देर इज एक्शन. मागण्यांत निमाणें कितें आसा, देर इज एक्शन. आमकां कितें दिसता आमी जाय तो वेळ मागण्यांत केलें, देवाचें उतर वाचलें, नियाळ्ळें आनी थंयसर बसून उठोन गेलीं म्हणटूच वॉट इज देर इम्पॉर्टंट इज देर इज एक्शन. वॉट एवर वी हॅव प्रेड आनी देवाचें उतर आमी वाचलां, नियाळ्ळां, तें आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक गरजेचें. तर म्हजें भयण मानू हें जर जालें जाल्यार दुबावणे जो मागणी आमी कोत्ता त्या मागण्याचो फळ आमकां मेवतलो. नाजाल्यार इट वील बिकम डिफिकल्ट. सदांची मागणी आमची जातली, उतरांचो बोड आनीक बेश्टें आमचें करूंक जाय म्हूण आमचें मागणें जातलें. भावार्थाचें जावपाना जेन्ना जर तर आमचो भावार्थ कोरण्यांनी दिश्टी पडना जाल्यार वो आमच्या जिवितांत ह्यो कोरण्यो दुसऱ्या सोबे दिसना जाल्यार तो हीच कृपा हेंच बोळ आमकां सण एकल्याक मागुया. भेटून एक आमी गायन गावुया. सी 30:2 सर्वेस्परा देवा 5:40:2 C32 पेज 42. सर्वेस्परा देवा स्वीकार साऱ्या उड्याचे इबे तुका मानता तो शिको हे बेटे घालता सुलगून आमचे यादी पडूय दुत्रा तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानान खाली मोहिमेत आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत समोर आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना
तिच्या वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर मागता तुज्या पुता जेवचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय मोशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पोतपिताना सासनाचे देवा सोरकां सोदताय जो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समृद्धा जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवन पणपर घडटा तीर बरवशान ताचे मोहिमे मदें येतोच रेखता तुका आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Galvanaco sobiespor tu, zorganizosa, wola tudzia wojmowa, usorgi, ukazoj sol, sobiespora czynami, nie taka sol, usorgi, ukazoj sol. बाबा कोरोस पवित्र सोकल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी करगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसुंबेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात म्हजे कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकाचें बॉक्सान मेजच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें भरवतलें हें म्हज्या उगड्यासाक करात. बावटाचो गोड परगटुया Sumia Jesu ami odokakao Ani ekal sitle bietao Tite pavito voi povariso Ami tu moro orgotao. बाबा जेवच्या मन्नाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडा सर्वोच्च कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडा रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक केपरी तुमीचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर लिवा आमच्या भाग्यन बापा फिलिपनेरी आमच्या गोवणी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोवणी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोनी एमिलियाची काकृत कर ते गाय संवसारांतली आपूण वेल्यार म्हयनो बत्ता तशें पवित्र नांव वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशें ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुद्दां मेले ती आमच्या गोचऱ्यांची आमच्या बाबा भयणांची इश्ट मित्रांची काकृत कर तांकां तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोळसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची मायज सांगाती भाग्यो जुजे दिचो पोती भाग्यो धर्म दोता भाग्यो जुजे वास आनी सोर काय तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गांवूक आमकां फाव कर तूं क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपो वेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. म्हजे पळय मानू दर एक मागणी आमी करता एट दी एंड देर इज सम एक्शन वी हॅव टू टेक एक्शन म्हणटा तेन्ना करून येवं दर एका मागण्यांत वेळ आमी सारता तेन्ना
देव आमकां कितें ना कितें करूंक आपयतलोच आनी कितें ना कितें करूंक सांगतलोच. आनी जर तर हांवें जर देवाक आयकलो आनी तें जर हांवें पाळलें जाल्यार दुबाविणें म्हजे भयण मानू देवाचें आसणें दोन दिसाक हांव म्हज्या जिवितांत अनुभव पावतलो आनी देवाच्यो मिलाग्र्यो जे दोन दिसाक म्हज्या जिवितांत घडटात त्योवूय हांव अनुभव पावतलो. तर हीच कृपा हेंच बळ आमकां जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां गोस आनी आमकां ताणणे पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. तुवें करून जिवितां सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंड्या राजा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरचो नत्रेकता. तर आमकां तुजे उदक काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन मुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयस सुबीच्या बाबाटाचेर दिसकार म्हजे कशे परमतिका शांती दी आनी तूं सकाळीक वटांत सांबाळ जी येता राजभोत चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर. देवाचे संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर. देवाचे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या दिसोक आनी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण ज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतरां गायन गावया. D12 येतू पान 50 आनी 3 D12 पेज 53. Jezu amचे मोने साजंगा उतोचिवे साबोलिना बिकसेचे आत्म्याचे मन घोटायचे एको तुझे आमचे ओढो बापाक पावोय आमची गोसो कुशाल मोनान भक्ती कोरिया बसून कोरिया जेवण कुशाल मनान घरचा भक्ती कोरिया बसून कोरिया जेवण ये तू बाबा ये तू भयणी जेजू वांगडा करबे दोगी
प्रार्थूया. सोरपदवेदा देव आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरूं आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फळादीक सांग. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारकें आमी सांगता. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हजे भयण मानू, आमची भयण मातिल्दा रॉड्रिगीस पाद्रीबाटांत रावताली, ती सोंपल्या. तिचो इंतेर आयज सांजे 3:30 वाजता जातलो. आयज सांजे 3:30 वाजता. सोर्बिस्पूर तुमची सोबे आसो. तुमचे सवे आसूं. सोरपूत बिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद आसूं. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. मागणे सामी गेली. सामगे महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या ओतम्यांक एमकोणांत लोटून घाल, कित्याक ते ओतम्याचो नाश करून आख्ख्या संवसाराक झळपटात. आमेन. बाबागीत माये, तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो भरवंसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिलेल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माई, आमी तुजो मोग कोत्ता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच कोत्तल्या. दुसऱ्याकूय तुजे ताय ओडून हाडून शक्ती भितर सोर आमी कोत्तल्या म्हूण बासिता. पदवेदार माये, आमकां उपकार सोडून दी. तायनाचे जय तोरूंक गोठाय. जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग, एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुत्रा सोवे सासणाचे जिवीत. सदांकाळ आदार दितले माये, आमचे पासत विनोदी गोर. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजे माय मारीच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या काना नोगरान उदक आसलें ते दाका सोऱ्यांत तुवें बदललें. तुज्या मायचे आसल्या काल आमी हांगा जमा आसले. आमची मागणी तिचे उद्देश आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. ह्या आदाराचे माई, आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतेल्यांक पाव, काडल्यांत आमकां तिराय. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय. दुस्पट्ट्या कोसांनी मागणी. ह्या आदाराचे माई, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कोसांनी तुजो आदार आमी लालून मागता. खोस दूख उस्के कोती, विघ्नां संकश्टां हे आमचे निर्भाग हाडटले कुरीस. ह्या उत्सवण्यांनी आमची दोयर जोडटोन कर. तुज्या पुताच्या कोश्टांक आमचे मन एकठांवून मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळे सोंसूंक आदार दी. बाबार्थ्यांची मागणी. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्प साहेबाक, सरकारी राजकारभारांक साणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सोमेस मुनीस भाव भाव कशे एकचारान आनी धार्मीक एकवटांची अशें कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे
आपापलो बेस बिचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेलोल्या सोमेस बाबाटण्याच्या आत्म्याक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयचो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगोशी कोर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्या मनांतल्यान आमच्यो काश्या गरजो आमच्या आदाराचे मायत तांय घालुया. इलोसो वेळ ओगीस रावोर. बावर्त्यांचे मागणे या आदाराचे माये उग्रेस तुशी उदार. देवाची सोड देणी तूं आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांव तूं आमच्या पातकाचें बक्षणे आनी आमचें तारण सोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता. ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकोवन निर्भागी बाळां सायत म्हूण. जेचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जिवूं आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आतां आमी सोर सोमिया आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिमत शरणाक काळजिवंक आमकां सोपोवन दिवया. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तें आसा. ओस्तेऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. बागेत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनत कर ए देवाचे बागेंते माये. क्रिस्ताच्यो वासाण्यो आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया हे सोम्याचीच क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे माय आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिव. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळ सांगता तुज्या आवयचो आदार सोदता. तुज्या सोडवणीचो पोळ सासनाच्या सासनाक भोगोंक दी. आमेन. प्रेमोनाचेर आशिर्वाद हे सोम्या कोडीच्या अस्कोत्यान कश्टोतल्या तुज्या चाकरांचेर वो चाकोरणीचेर तुजी दयाळ दिसकार आनी तुवें रचलोल्या आत्म्याक ओप दिवंक जिवीत बरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितळ सावन बेगीच तुजे दोयेन भलायकी सोडच्या. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या संगताक आसूं तुमकां राखच्या. तो तुमचे सव्य आसूं तुमकां सांबाळच्या. तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. मेमोरारिया मुडया बो कोणवाळे अंकवाल मारे उगड्यास दोर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो. तुजो आदार मागूं आनी तुजी मोजत सोदूंक गेल्लो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घे नासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवशार रावन हांव तुज्या गोपान धांवून येता. आंकवारीचे आंकवारे माये म्हजे तुजे सोशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. म्हज्या भयण मानो आयज आमी जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक कोमिन्यांव घेवंक येता. ताका उपकार करूंक मागतलो
आतां गायन चलता तेन्ना जे सिमितेरींत वचूंक सोदतात ताणें सिमितेरींत वचूंक भायर सोदचें. शेवटाचें गायन गावुया T21 पान 213 T21 पेज 213. जोगात आमची आगारी तूं सगळ्यांक आमकां दोग सांबाळून बेसांव घाल घे दोळगोडाब्यार सोकोशांतली सदांच निवार. बेसांव घाल घे दोळगोडाब्यार सोकोशांतली निवार. Perpetuo आमी तुझी अस्कोत